ख्रिस्त ते मोगळ भावनो आणि बहिणीनो, कुटुंब जावन आसा एक मोगाचें, कुटुंब जावन आसा एक समाजाचें पाळणें. नजरेच्या भगवंत कुटुंबाचें कुटुंब आमकां एक आदर्श जावन आसा आणि तें कुटुंब आमकां मोगाचें कुटुंब बांदून हाडूंक आमकां उलो दिता. कुटुंब एक देवान रास करचें. त्या राज्यांत रुता करचें तर रुता करचें एक हातेर जावन आसा. त्या कुटुंबांत देवाचें राज स्थापन जायचें तर मोग गरजेचो जावन आसा. एक कुटुंब खरें आनी देवाचें भिरांत जायचें तर थंयसर जबाबदारीत आवय, बापय, भुरगीं आसूंक जाय. खंयसर कुटुंब बरें जायचें तर देवभिरांतचें कुटुंब जायचें तर थंयसर आवय, बापय, भुरगीं पळोवंक आसूंक जाय. त्याच रितीन नजरेतचें कुटुंब भगवंत कुटुंब एक जबाबदारीचें कुटुंब जावन आसलें. एक मोगाचें कुटुंब जावन आसलें. कित्याक म्हळ्यार तीं समाधानान तीं जियेलीं. ती मागण्यांत आपलो वेळ तांणी करचिलो. मोगान तीं जियेलीं, शांतीन तीं जियेलीं, समाधानान तीं जियेलीं. खंयसर मागणें, मोग, शांती, समाधान रुता करूंक जाय. थंयसर खंडी जावन देवाचें राज रुपी जाता म्हणून सांगेत. हें जर एका कुटुंबांत आसा तर तें कुटुंब एक देवभिरांतचें जावंक पावता. नजरेतचें कुटुंब एक देवभिरांतचें कुटुंब जावन आसा. मोरी जुजे आनी तशेंच जेजू क्रिस्त आमकां मोगाचें कुटुंब बांदून हाडूंक आमकां उलो दिता. दृश्टांत एक दिवचें तर एका रायाक उतार प्रायेक पावतना राजवटकी आपल्या पुताक सोडून दिली आनी उरिल्ले आपले निमाणे दीस बऱ्या रितीन करसूंक ताणें येवजण ताणें केलें. तो चिंतूंक तो लागलो आनी पयनाक तयारी करूंक ताणें दवरलें. आपल्या राज्यांतल्या एका नवाड्डीक पिंत्रायनाराक ताणें आपोवन सांगलें, म्हज्या कुडाच्या वणटीर दवरूंक एक बरें पिंतूर तुवें सोडूंक जाय. तें पळयत आसतना म्हज्या मुखल्या जिविताक तयार करूंक प्रेरण मेळजे. मुखल्या जिविताक एक दिशा म्हाका दिजे म्हणून ताणें सांगलें. आनी पिंत्रायनार ओप्पलो. पिंत्रायनार कितें पिंत्रावचें म्हणून तो चिंतूंक तो लागलो. ताका कितें करचें म्हणून कळोंक ना. आनी तो घरा तो गेलो. चिंतूंक तो लागलो. घरा बायले कडेन विचारी लागलो हांवें कितें पिंत्रावंक जाय. तुका कितें पिंत्रावंक आसा तें तूं येवजण तूं घाल. आनी अशें 3 दीस जावन तो खंय बेजारायन तो आशिल्लो. कितें तूं चिंतून आसाय म्हणून विचारल्या वेळो तो जाप दिनासतना सलतेस तो फाटीं रावलो. पिरगज याजका लागीं वचून आपलो समस्या तो सांग लागलो. याजकान सांगलें, रायाक मुखल्या जिविताक तयारी करूंक आनी दिशा दिवंक एक पिंतूर हांवें सोडूंक जाय. हांवें कसलें पिंतूर हांवें सोडूंक जाय. देवस्पना विशांत आल्तारी मुखार मागणें करचें पिंत्रांनी हांवें सोडूंक जाय. पिंत्रायनार अशें सवाल करी लागलो आनी याजक सांग लागलो, रायाच्या त्या कुडाच्या मुखार तुवें भोव अपुरबायेची आल्ताराचें पिंत्रावण तुवें करूंक जाय. देवपणा विशांत संबंद जाल्लें तुवें पिंत्रावणें तुवें करूंक जाय. पिंत्रायनार संतोशान घरा फाटीं वेता आसतना वाटेर रजेर आयिल्लो एक वळखीचो सोजेर ताका मेळ्ळो. आपल्या पिंत्रांक येवजिल्ल्या पिंतुरा विशांत तो ताचे लागीं विचारल्याक तो म्हणालो, आज काल शांती सभा नपयस जालां. झुजां सडल्यांत. आमच्या कुटुंबांनी शांती समाधान ना. आनी सदां म्हणलें बरी एका तरेची झुजां चलतेच आसात. शांती समाधानाचें तुवें पिंतूर तुवें सोडूंक जाय. मुखार वेतना एक नवी खाजारी जोडें ताका मेळ्ळें आनी ताच्या पिंतुराक मोगा विशांत इल्लें आसोवन दी म्हणलें सलहा ताणें ताका दिली.
संतोषानं घरा फाटी गेल्या उपरांत ताणे आपल्या बायले लागीं समस्याक परिहार लाभलो म्हणून सांगलें. तोवळ बायलेन म्हळें, हे तू पिशा ह्या चिल्लरी संगतीक लागून तूं चिंतेस्त जालोय गी. सोडय, आमच्याच कुटुंबाची पिंतूर आमच्या कुटुंबाक तूं देवस्पन ना. शांती समाधान आमच्या कुटुंबांत आसचें तुका दिसना. शांती समाधान आमच्या कुटुंबांत रास करचें पळोवंक दिसना. आमच्या कुटुंबांत मोग रास करचो मात्र न्ही, आमच्या शेजाऱ्यांक पोसोती तें दिसना. पिंत्रायनार आपणा इतल्याक चिंतूंक तो लागलो आनी खंयचें पिंतूर हांवें सोडूंक जाय म्हणून तो चिंतूंक लागलो आनी पिंत्रावन रायक व्हरून दिलें आनी ताचो अर्थ ताणें विचारसिलो. रायक व्हरती खुशी जाली आनी ताका बरें इनाम ताका लाभलें. आपल्याच कुटुंबाचें पिंतूर ताणें सोडयलें आनी ताका रायतावन बरें इनाम मेळ्ळें. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, एक सवाल आमचे ते उदोवंक जाय. आमचे कुटुंबां ह्या पिंतुराक योग्य जाल्लीं गी? वय तर आमी देवाक आमी अर्गां पाठोवंक जाय. देवाची आमी स्तुती करूंक जाय. देवाचो उपकार आमी बावडूंक जाय. देवाक आमी ओगळाप दिवंक जाय. तर आमी कशें ताचो उपकार आमी बावडयेत. आमच्या कुटुंबांत समाधान ना तर, आमच्या कुटुंबांत देवबिरान ना तर, आमच्या कुटुंबांत शांती समाधान ना तर आमी कशें देवाक आमी ओगळाप आमी दिवयेत. कुटुंब जावन आसा एक देवाचें देणें. बरें कुटुंब आमी रुता करचें तर 3 संगत्यो गरजेच्यो जावन आसात. देवस्पन, शांती समाधान आनी तशेंच माया मोग. माया मोग, शांती समाधान, माया मोग आनी देवस्पन. एक सवाल आमच्या मतींत उदेंक पुरो. बऱ्या कुटुंबाची बुन्याद खंय आसा? बऱ्या कुटुंबाची बुन्याद मोगाचेर पोंदून आसा. जंय मोग आसा थंय सगळें वाळटा. मागणें, शांती समाधान, एकवट, सोडदोड सगळें रास करता. एक बरें कुटुंब रुथा जाता. मोगाचें न्हय, कुटुंबाची बुन्याद जावन आसा मोग. केन्ना दादलो आनी स्त्री आपल्या दादल्याक मोगाची भास दिता थंयसर कुटुंबाक बुन्याद पडटा. हो मोग 3 शब्दांनी आमी उसारयेत. आय लव्ह यू म्हणजे हांव तुजो मोग करता. आय लव्ह यू म्हळ्यार कितें? कोणें पयलें सांगलें आय लव्ह यू पयलें कोणें म्हळें? उत्पत्ती ग्रंथ 2 अध्याय आमी आयकता. देवान मनशाक आपल्या सारकेसो स्वरुपेचो जावन रचलो आनी आदामाची बोर काडन ताणें येवेक रचलें आनी इदोन म्हळ्यार तोटांत तांकां थंगुदाण तांकां दिलें आनी थंयसर तांकां घालें आडवरलेलें फळ तांकां खायनाका म्हळें. आदामाच्या एकसूरपणान पळोवन देव कुटुंब रचोंक येवजण तो घालता. धरणीच्या मातयेंत थावन सर मनज ते अंतराळी सुकणी ताणें केलें. मनशाक तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें ताका मनशा मुखार हाडली. हें आमी आयकता उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 23. ताका पावत आसली संगतीन मेळ्ळी ना. सर्वेस्परा देवाक मनशाक गाढ न्हिदेंत घालो. ताची एक बोर काडली. ती सुवात मासान ती बरोवन आसली. काडल्या बोरीची स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हळें, शेकी हे म्हज्या हाडाचें हाड, म्हज्या मांसाचें मांस, नांव ताचें नारे, कित्याक नरतावन तिका काडल्या. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 23. ह्या उतराचो अर्थ कितें मोगाचें न्हय? आय लव्ह यू. आदाम येवेक पयले पोटें आपल्या हाडाचें हाड, मांसाचें मांस म्हणजे हांवूच तूं आनी तुमचो हांव. तूं म्हजें, हांव तुजो म्हणून आय लव्ह यू म्हळें. देखून मोग कितें जावन आसा? मोग कुटुंबाची बुन्याद. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 24 अशें म्हणटा. दादलो आनी स्त्री आवय बापायक सांडटलीं आनी आपले बायलेक तीं एक करतलीं आनी ती दोगांय एक कूड जातलीं.
ती एक कूड जातेने दादल्या आवय बापायक सांगतली बायलेक एक कोडटलो आणि दोगांय एक कूड जातली सांग पावलो न्हू कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत मोगा विशांत भोव अपुरबायेन शिकोवन तो दिता मोग सुस्नीक मोग जावन आसा दयाळ मोग मोसोर करीन कितें बुरोसन करिना मोग मोसोर करिना मोग बडाय उलयना हंकारान बरना मोग मर्यादा विने चलना स्ವಂತ आदाय पळोवन संतोष पावना रागार जायना अपकार मनांत दवरिना बाका जिखलेले सगळे पळोवन संतोष पावता मोग सगळे सोसून व्हरता सगळे सत्मंता सगळे बरो वचता आनी सगळे सांबाळून व्हरता कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 13 वाक्य 4 तावन 7 वळे म्हणसर Amore Letizie, moga so संतोष अपोस्तलिक पत्रांत पापा फ्रांसिस बोप्रुबन म्हणटा आमची कुटुंबा देव बिरंतेची कुटुंबा जावंक जाय म्हणटा मागण्याची विश्वासपणाची जबाबदारीची मोगाची कुटुंबा जाय देव बिरंतेची कुटुंबा म्हळ्यार मोगाची कुटुंबा मोग म्हळ्यार कितें मोगाचें लव म्हळ्यार कितें लव म्हळ्यार सॅक्रिफायस मोग म्हळ्यार सॅक्रिफायस म्हळ्यार कितें अंतून 3 संगती 8 आपूण आसात पयलें जावन सेल्फ एम्प्टिंग सेल्फलेस सर्विस आणि तिसरें जावन सेल्फ गिविंग म्हणटात आपणाकच खाली करचें निस्वार्थी सेवा आपणाकच दिवचें म्हणून अर्थ आपणाकच देवन जेवचें म्हणून अर्थ पयलें जावन सेल्फ एम्प्टिंग म्हणटात आपणाकच खाली करचें जेजू क्रिस्तान आपणाकच खाली जालें देव इमॅन्युएल जालो बडो जेजू क्रिस्त मनीस जालो आणि आमचे मदें तो जियेलो गॉड इनकार्नेटेड म्हणटा आमी God became Emmanuel. God became man. God, the mystery of incarnation, self-emptying, kinetic spirituality म्हणतात सांग पावलोच्या पत्रांत फिलिपीकरांक बरयल्या पत्रांत मोगाचें न्हू अंतून स्वार्थ न्ही ह्या मोगान स्वार्थ ना मोग करचो व्यक्ती आपलो स्वंत आदाय सोदिना तो हेरां खातीर तो जियेता आपणा थंय असलें सर त्याग करूंक तो शकता जेजूस देवाच्या स्थान आसलो आपल्या फर्जेच्या मुखा खातीर आपणाकच खाली करता म्हणलें सांव पावलो फिलिपीकरांक बरयल्या पत्रांत आमी वाचता तेंच हांवें सांगिल्लें जेजू क्रिस्त देव तरी तो संपूर्ण तरेन देव तरी त्या समाक तो लब्ध नासतना लब्धून रावोंक ना बगार मनशा सारको जावन गुलामपणाचें रूप ताणें घेतलें ताणें आपणाकच पूर्णपणे खाली केलो आनी विधेयपणाचो गुर्त जावन देवान ताका आती उंच उबारलो मोगाचें न्हू लब्धोवचें म्हळ्यार लेखावरती आशा दाखोवची आपलेसपण म्हणटात आपणें केल्लें सारकें म्हणटात आपुणूच वर्तो म्हणटात आपणाक सांगलें बरींच जायचे ही सर स्वार्थी मनशाची लक्षणां जावन आसात अमोरिलेचे दस्तावेज बोवापुरपाचे दस्तावेज जावन आसा मोगाचो संतोष अपोस्तलिक पत्रांत पापा फ्रांसिस बोवापुरबाय म्हणटा वस्तू आपणावचें माझ्या भोगचें व्यक्तिगत संस्कृती वरवीं आसा जाल्लें हे कुटुंबांनी नासुस्तीकाय दुस्मनाय कारण जाता देखून एक कुटुंब मोगाचें जायचे तर दादल्यान आनी स्त्रियेन एकामेका खातीर आपणाकच खाली करूंक आसा आनी तांच्या भुरग्यांनी वडिलांक खालतीमान घालून चलोवंक आसा दुसरें जावन सेल्फ सर्विस म्हणटात पाटी आशे नासतना अर्घ दिवची सेवा गिविंग विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न आज काल कुटुंब चलोवचें दादलो आनी स्त्री दोगांय कामाक वेतात दोगांयकी पुरासन आसा घरचें काम करीजे भुरग्यांचें शिकप पळयजे म्हणटना दोगांयनी एकामेका सांगत दिवंक पडटा थोडे पोटी सांगत मेळोवंक ना तर तांचे मदें जटापटी चलता ह्या जटापटीचो प्रभाव भुरग्यांचेर पडटा अशें जाल्ल्यान क्षुल्लक म्हळ्यार थोड्या कारणा खातीर दादल्यान आनी स्त्रियेन
झगडे करणं पडचे न्ही. बघा एकामेकाक समजून खाण घेवन आपणे घरची सेवा, आपणचें कुटुंब रुता करचे खातीर म्हणजे समजून घेवंक जाय. त्या दळा कुटुंब एकवटाचें जाता. आनी तिसरें जावन सेल्फ गिविंग आपणाकच समर्पूनचें म्हणून अर्थ. कुटुंबांत एक दादलो आनी स्त्री एकामेका खातीर आपणाकच मोडटात, वांडटात आनी असलें कुटुंब देवव्रतचें कुटुंब जाता. एक दादलो आनी स्त्री लग्न सक्रामेंतांत एकामेकाक मोगाची, विश्वासपणाची, मानान लेखची भास दिता आसतना ती एकामेका थंय समर्पण करतात. देव तांच्या समर्पणाचेर आशीर्वाद घालता आनी ती दोगांय बगार एक कूड जातात. देखून जेजू म्हणटा त्या पासत देवान जोडी केला ते मनीस मोडिना जावो. मार्कोसो वांजेल 10वो अध्याय 9 वळ. जे कितें देवान जोडी केला ते मनीस ना जावं दी. दस्तवेद हांव तवळ हांव कट करतलो. अमोरी लेतिशी मोगोसो संतोष ते कुटुंबाच्या विशयांत सांगता. पत्र पापा फ्रांसीस वापुरबाई सांगता लग्नाचो मोग जोड्या थंय आखेर जायना. जोडे एकामेकाक आपणाक दितना तांच्या लग्नाक एकवटाचो शाश्वीत गुर्त आपूण आवय बापूय जावन आसच्यांचो जिवळ आनी मेकळो करूंक जायना. तें पड म्हणजे भुरगीं जातात. असल्या कुटुंबांनी देव रास करता आनी देव रास करता तांकां आशीर्वाद दिता. किर्तनाच्या पुस्तकांत आमी वाचताव जो मनीस बरो मन मनीस सर्वेस्पराक जियेता, सर्वेस्पराक भियेता ताच्या वाटांनी चलता. सर्वेस्पराक भियोन चलता तो ताच्या वाटांनी चलता. स्वता वाटेन तो जियेता. ताच्या हाताच्या वावराचो फळ ताका खावंक मेळटलो. वावराचो फळ खावंक मेळटलो. सुख संतोष तो भोगूंक पावतलो. तुज्या घरा भितर तुजी पतीन फळादीक दाखवली सारकी. बापूबाची उतरां जावन आसात. तुज्या घरा भितर तुजी पतीन फळादीक जातेली. तुज्या मेजा भोंवती तुजी भुरगीं जैतनाच्या भांड्या सारकीं जातलीं. तुज्या भुरग्याक पळोवंक तुमकां फावो जावो. कीर्तनकार अध्याय 128 वाक्य 1 हांव 6 वळी म्हणसर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, कुटुंब एक समाजाचें फाळणें. कुटुंबांत आमी ल्हान व्हड जाता. कुटुंबांत आमकां पालन पोशण मेळटा. कुटुंबांतच आमकां सकत मेळटा. कुटुंबांतच आमकां सकत मेळटा. मोगाळ भावांनो आमी भयणींनो, मोरी जावन आसा आमच्या कुटुंबाक आधार. मोरयेन कितें केलें? मोरयेन ते भगवंत कुटुंबच पवित्र केलें. बाळका जेजून पवित्र कुटुंबच पवित्र केलें. तिच्या भेटवणे वरवीं ते कुटुंबच पवित्र जालें. मोगाळ भावनो आनी भयणींनो, हर एक दीस आमी नामार म्हणये म्हणटा आसतना मोरयेक आमी उलो मारता आसतना ती आमच्या कुटुंबाची भेट करता आनी आमचीं कुटुंबां पवित्र जातात. आमचीं कुटुंबां पवित्र जातात. मोरी जावन आसा आमच्या कुटुंबाची राणी. जेजू ख्रिस्त आमकां आदर्श. जुजे आमचो बापूय जावन आसा. तर मोगोचेनो आमची कुटुंबां पवित्र जावंक मोरयेची, जेजूची आनी जेजू बाळका जेजूची, जुजेची आमी ससाय आमी मागया. आमेन.